हांगा वेगवेगळे तरणाटे हाडल्यात आनी तांकां कालच्यान आनी फाल्यां पर्यंत तांकां ट्रेनींग दिता. म्हणजे तांचे भितरलें व्यक्तिमत्व जें आसा तें उबारून फुडें येवपाक जाय, तें फळपाक जाय आनी तांकां एक दिका मेळपाक जाय. तर हें खूब बरें काम. हांव खूब फावटी आयलां नेहरू केंद्राच्या कॅम्प्सान. खूब बरें काम करता की समाजांतल्या तरणाट्यांक एक तांची जी क्षमता आसा ती तांकां कळपाक आनी त्या शिवाय वेगवेगळ्यो गजाली आनी फक्त आपूण आसा थंय न्ही जाल्यार आपलें सगळें जग कशें आसा, आपलो देश कसो आसा हें कळप आनी तातूंतल्यान तांकां एक मेन स्ट्रिमान हाडून तांचो एक सोशल कमिटमेंट, सामाजीक जापसालदारकी जी आसा ती तांकां शिकयता. आनी फाल्यां हेच भुरगे समाजा खातीर, देशा खातीर काम करतले आनी खूब बरी गजाल जातली तातूंतल्यान. नेहरू युवा केंद्रान आज भारतभर तशेंच गोमंतकान जें काम चलयलां, आज आमकां आमच्या समाजान आमचें नेतृत्व खबीर करप खूब गरजेचें आसा. तशेंच समाजान रावतलो, समाज प्रबोधन जर करतलो जाल्यार आमकां सभेन उलोवपाक तशेंच भर लोकां भितर उलोवपाक आमकां कळपाक जाय. तर एक ती पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी ती डेव्हलपमेंट जातली हो हेतू घेवन आमी सगळे भुरगे हांगासर आयिल्ले आसा. ह्या कॅम्पान खुबश्यो गोश्टी शिकयल्यो गेल्यो आनी ह्यान फुडें शिकयल्यो वयतल्यो, ज्या माध्यमातून आमी आमचो स्वताचो विकास आनी स्वताच्या माध्यमातून समाजाचो विकास करतले आनी भारत एक महासत्ता करपाक सगळे जाण वावरतले. हांव हांगा नेहरू युवा केंद्र आयोजीत एक लिडरशीप आनी कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ह्या प्रोग्रामाक आयलां. आमच्या सोसायटीक जी गरज आसा कम्युनिटी डेव्हलपमेंटा खातीर, लिडरशीप क्वॉलिटीज इनकल्केट करपा खातीर तेका लागून हांव ह्या प्रोग्रामाक आयलां. हांगा खूब अश्यो गजाली शिकयतले ज्यो आमी समाजा खातीर कितें तरी कशें वावरपाचें, कशें तांकां फुडें हाडपाचें, भुरग्यां खातीर कितें करपाचें, बायलां खातीर कितें करपाचें, हेजेर आमकां जागृताय म्हण इन्फॉर्मेशन दितली. आमकां खंयच्या गजालीची जाणीव आशी, इन्फॉर्मेशन आशी ती आमकां ह्या कॅम्पांतल्यान मेळटली. नेहरू युवा केंद्र पणजीन हें आज हांगासर नेतृत्व विकास आनी कम्युनिटी डेव्हलपमेंट म्हणल्यार सामाजीक विकास ह्या उद्देशान आज आमी हांगासर युवकां खातीर हें शिबीर आयोजीत केल्लें आसा. ह्या शिबिरांत आज उत्तर गोंयांतले म्हणजे आमच्या सत्तरी दिवच, पेडणे, बार्देस आनी तिसवाडी अशे 40 युवक ह्या शिबिरांत सहभागी जाल्ले आसा. हें शिबीर जें आसा जें लिडरशीप डेव्हलपमेंट, ट्रेनिंग ऑन लिडरशीप फॉर कम्युनिटी डेव्हलपमेंट, म्हळ्यार फक्त आमी लिडरशीप जी आसा, नेतृत्व आसा, हें वैयक्तीक विकासाच्या बरोबरूच की स्वताचो विकास जाल्या नंतर आमी स्वताचें व्यक्तिमत्व समाजा खातीर कशें वापरतले आनी पर्यायान ते राष्ट्राच्या विकासा खातीर कशें वापरतले, अशे 3 उद्देश म्हणजे व्यक्ती विकास, समाज विकास आनी राष्ट्र विकास असो 3 उद्देश दवरून हें हांगासर शिबीर आयोजीत केल्लें आसा.